पोरू लायटीचे दर वाडोवपाक संयुक्त वीज नियामक आयोग म्हणल्यार JERCची सुनावणी फेब्रुवारीत जाल्ली। ह्या प्रस्तावाचेर JERCन उत्तर गोंया खातीर 8 जानेराक पणजे इन्स्टिट्यूट मिनेजीस ब्रागांचा हॉलात आणि दक्षिण गोंया खातीर 9 जानेराक मडगांवां माथानी साल्ढाणा प्रशासकीय ब्लॉकात सुनावणी दवरल्या। दोनूय कडेन सकाळी 11 सुनावणी सुरू जातली। अर्थीक वर्स 2024-25 खातीर वेगवेगळ्या कॅटेगरीत युनिटा फाटल्यान 7 ते 13% दर वाडोवपाचो प्रस्ताव वीज खात्यान JERC मुखार दवरला। घरगुती लायटीचे दर स्लॅबा प्रमाण 7 ते 13% वाडोवपाचो प्रस्ताव। 0 ते 100 युनिट स्लॅबात युनिटा फाटल्यान 13 पैसे वाड, 101 ते 200 युनिट स्लॅबात युनिटा फाटल्यान 19 पैसे वाड, 201 ते 300 युनिट स्लॅबात युनिटा फाटल्यान 40 पैसे वाड, 301 ते 400 युनिट स्लॅबात युनिटा फाटल्यान 50 पैसे वाड, 401 आणि वयल्या युनिट स्लॅबात युनिटा फाटल्यान 70 पैसे वाड। कमर्शियल लो टेन्शन कनेक्शनाक 4 स्लॅब आसात। 4 स्लॅबात युनिटा फाटल्यान 37 पैसे ते 70 पैसे वाड। शेतकी कनेक्शनात युनिटा फाटल्यान 5 ते 10 पैसे वाड। दर वाडयलो तरी लायट विकत घेवप आणि बिलांतल्यान येवपी येणावळ तातूंत 414 कोटींची तूट उरतलीच। 2024-25 3057 कोटी रुपया वीज खरेदीक लागतले। सध्याचे रेटी प्रमाण बिलांतल्यान 2442 कोटी येवपाचे, 6 कोटींची तूट। नव्या प्रस्तावात दिल्ले दरा प्रमाण बिलांतल्यान येतले 2527 कोटी। दर वाडोवनी 414 कोटींची तूट उरतली, ते वजें सरकाराचे माथ्यार। वीज घेवपाक केल्लो खर्च आणि बिलांतल्यान केल्ले वसुली मदीं उरिल्ले 400 कोटींची तूट सरकार आपल्या माथ्यार घेता। ही सवलत दिल्ल्यान केंद्राच्यो कांय येवजण्यो राज्य सरकाराक मेळनात। दुसरे वटेन लायटीची साधन सुविधा उबारपाक सरकाराक वेगवेगळ्या पैशांची तजवीज करची पडटा। प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार।